आम्ही आयज पळयता जे जगान जे आसा ते पोल्युशन वाडलेलें आसा. खंय तरी एक ज्वालामुखी फुट्टा, तो सुद्दां 12,000 वर्सांनी आनी तेजी जे धुंवर आसा तो आमच्या भारतांत पावता, जे दिल्लीक पावता. म्हळ्यार ही एक धोक्याची घंटा आसा. आतां आमी पोल्युशन पळयता. पोल्युशन जे आसा इतलें वाडलेलें आसा की दिल्ली सारक्या मेट्रोपॉलिटन सिटीजीन जो AQI आसा तो 700च्या वयर गेल्लो आसा. आनी तो दिवसेन दिवस म्हटल्यार सदांच जो आसा तो वाडत आसा. तो 700चेर सद्या पावल्लो आसा. म्हटल्यार इतले पॉल्युटेड आसा. म्हणजे जगांतले 1 नंबर 2 नंबर जर पॉल्युटेड सिटीत पळयत जाल्यार आमी त्यो आमच्या एशियन आमकां आढळटा. म्हळ्यार इतलें पोल्युशन जाल्लेलें आसा. आनी दिल्लीकारांक जें आसा तो सद्या थंय जगप जें आसा तें खूब कठीण जाल्लें आसा. आमच्या गोंयान पासून जो फाटल्या दिसांनी AQI जो 150 120 असो आसतालो तो आतां 190 200चेर पावत येयल्लो आसा. म्हटल्यार इतलें आमच्या गोंयान पासून आतां पोल्युशन जें आसा तें वाडत आसा. आतां दिल्लीकर जे पॉश दिल्लीकार आसा, जे पयशाकार दिल्लीकार आसा, ते स्थलांतरीत जायत आसा कोंकणान जावं गोंयान. आनी ते रानाची रानां जी आसा ती विकत घेतात. जे पयशे कितलेय पयशे दिवन हे जे आमच्या भाटकारा कडल्यान जे आसा जागो विकते घेत आसा. म्हळ्यार थंयसरले जे पयशाकार आसा ते मायग्रेट जायत आसा आमच्या गोंया सारक्या राज्यांनी. कित्याक तर थंय पोल्युशन जें आसा तें वाडत आसा. ते आपल्या भुरग्यांच्या सेफ्टीक लागून ते आसा ते गोंयान येतात. म्हळ्यार थंय गरीब जे आसा, जी गरीब जनता दिल्लीची आसा तांकां थंयच घुसपगोड मरचें पडटलें. आनी पयशाकार आसा ते आपलो पर्याय सोदतात. आतां गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी इतली आमी झेलूं शकना. गोंयची सद्याची कागदाचेर पॉप्युलेशन आसा ते जेमतेम 15 ते 16 लाख. पूण एक्चुअली बाकीचे जे लेबर्स, जे मायग्रेटेड लेबर्स आसा ते हांगा येता. जावं दिवसेन दिवस वाडणारी लोकसंख्या जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान सद्या तरी 25 ते 30 लाखाची जी एवरेज पॉप्युलेशन आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हे येणाऱ्या 5 वर्सांनी जे आसा तें पॉप्युलेशन 50 लाख ते 1 करोडाचेर पावपाची शक्यता आसा. आनी हे जर अशें जायत जाल्यार गोंया सारक्या ल्हान राज्याक हे झेलपाचें ना प्रत्येक गजालींनी. ते मागीर संसाधन असो, जे सामान्य लोकांक जे मेळपाक जाय ते मेळपाक इतले परिस्थिती बिकट जातली गोंयकारांची. कित्याक तर आमी ल्हान राज्य आसा आनी आमी प्रत्येक गजाली ज्यो आसा ती भायल्या राज्यांचेर डिपेंड आसा. गोंयान जर आमी भूगोल गोंयाचो पळयत जाल्यार गोंयांत जर जे हे लोक येता ते अशे कंटिन्युअसली येत जाल्यार हांगा गाडयो सद्याक ज्यो आसा त्यो आमी पळयतात की रस्त्यांचेर आमकां वाट मेळना. गाडयांची इतली हें जायत आसा आनी पोल्युशन जें आसा तें दिवसेन दिवस वाडत. लोक आनी येतले आनी हे दिल्लीकार आसा ते दोंगर तेंची कापणी करतले. सद्या तेंच्यांनी चालू केल्लें आसा. जे भायले लोक आसा ते दोंगर कापून हांगासर आपले विलास बांदता, सेकंड होम बांदता आनी हांगा येवन म्हळ्यार सद्या ते सेकंड होम म्हणून येता. मागीर हांगासर ते येतले आपले जे आसा ती घरां हांगासर शिफ्ट करतले आनी हांगासर लोकसंख्या आसा ती वाडटली. हे आमचे रस्ते आसा ते आमकां पावचे ना आनी लोकांक जे आसा ती जगणें हांगासर गोंयान मुश्कील जातलें. हांगासरले जे आसा ते पोल्युशन वाडटलें. आनी आमी पळयतात आमचो जो भौगोल आसा म्हणजे आमचे जिओग्राफिकल आमचें गोंय आसा तें पळोवपाक गेल्यार आमी वेस्टर्न घाटान जे आसा ते पूर्णपणे लॉक्ड आसा. जो मनसूनचो पावस आसा तो आमी पळयतात की तो हांगासर आडोन उरता वेस्टर्न घाटाक लागून. मागीर थंडी, मागीर गरमी, हे सगळे प्रकार जे आसा ते वेस्टर्न घाट आमकां जाय ते तरेन आमकां क्लायमेट आमचें लॉक करून दवरता. आनी गोंयांत जर पोल्युशन वाडलें जाल्यार हे पासून आमकां घातक आसा. जे बाकीचे वाठार आसा, जे वयल्या वाटेन जे घाटार आमी म्हणटा थंय हे पोल्युशन फुडें वयचें ना आनी पोल्युशन जें आसा लॉक जावन गोंया सारक्या राज्यांत उरतलें आनी गोंयची परिस्थिती खूब बिकट जातली. आनी हीच आसतली गोंयाक लागून एक धोक्याची घंटा. ग्लेशियर जे आसा ते अंटार्क्टिकाक वितळत आसा, बर्फ आसा तो वितळत आसा पोल्युशनाक लागून. आनी हेका लागून पासून गोंयाक जें आसा तें संकट निर्माण जावंक शकता. पूण सगळ्यान पयलीं पोल्युशन जे एअर पोल्युशन जाता तें संकट गोंयाचेर येवपाचें आसा. हे जे लोक पयशाकार लोक आसा ते आतां स्थलांतरीत जाता. ते आयज हांगा नाजाल्यार फाल्यां दुसरे कडेन वयतले. जी गरीब जनता आसा तांकां सदांच त्रास जाता ह्या सगळ्या प्रकाराचो. गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी आसा ते एका मंत्र्यान जे बीजेपीचो टॉल लिडर आसा तांणी उलोवन दाखयलें की गोंयाक जी आसा ती पॉप्युलेशन परवडचें ना. कित्याक तर गोंया सारक्या राज्यांनी
उदकाची समस्या खूब आसा. आमी पळयतात की फाटल्या 10 वर्सां पयलीं आमकां जें उदक आसा तें 24 अवर्स येतालें. पूण आतां जें आसा तें 2 वरां येवपाक लागलें आसा. फुडें जे मुंबयची परिस्थिती जाल्या अर्दें वर, 20 मिनटां, 10 मिनटां अशें उदक गोंयकारांक मेळटलें. कित्याक तर आमचे जे वॉटर प्युरिफायिंग जे प्लांट आसा, जे उदक आमकां सप्लाय करतात ते पयलींचेच आसा आनी तेंच्यांनी फक्त पायपां वाडयल्लीं आसा. जी पायपां बारीक आसली ती मोठी केल्ली आसा. पूण उदक जे उदीक निर्मिती करपाचो प्रकल्प आसा ते तितल्याचेरूच थांबलेले आसा. आनी हे जर वाडत जाल्यार गोंयाक उदकाक लागून लोकांक जे आसा ते त्रास खूब काडचे पडटले. आमी आयज मुंबय शहरांनी पळयतात की लोकांक रातचे 2-3 जे आसा ते उठोन उदक भरचें पडटा ते सुद्दां 10 मिनटां. ही गोंयकारांक परिस्थिती हाडून दिवं नाकात हे आमच्या सरकारा कडेन आमी मागतात. खंय तरी पावलां उचलपाक जाय. गोंयची जी पॉप्युलेशन आसा ती खंय तरी थांबोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हे मायग्रेशन जाता ते खंय तरी थांबोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आनी हे प्रयत्न करतलो जाल्यार आमची जी जागा आसा, जे जागे विकता लोक, तेका खंय तरी प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. आनी हे जागे विकपाचे जर जेन्ना बंद जातले, जे हिल कटींग, जे हिल्स आसा, जे शेताची जमनी आसा ती विकपाची जेन्ना बंद करतले, तेन्ना खंय तरी हे पॉप्युलेशन थांबपाक. नाजाल्यार जी आमी कारणां सांगल्या, जे फाटीं फुडें उलयल्या, ती सगळीं कारणां हांगासर आमच्या गोंयांत जायत रावतलीं आनी हेजो त्रास जो आसा तो सामान्य गोंयकारांक जातलो.